नमस्कार. आज 31 मे नो टोबॅको डे. सबंद जगभर हो दीस तंबाखू विरोधी दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसाची आयची खाशेली कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार सादर करतात आणि हाच्या बरोबर ह्या खातीर आमचे कडेन आसात तज्ञ डॉक्टर गिरीश पेडणेकर, सिनियर रेस्पिरेटरी चेस्ट फिजिशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा आणि डॉक्टर शाहीन सय्यद, सिनियर सायकॅट्रिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. आमी जेन्ना तंबाखू बद्दल उलयता तेन्ना आमी सबंद देशा खातीरच न्हय तर जगान जेन्ना ह्या लोकांक पळयता की ज्या लोकांक तंबाखूचें व्यसन लागिल्लें आसा ताच्याक लागून कितकीशींच दुयेंसां वाडल्यात, लोकांचे जगपाचें प्रमाण कमी जालां, म्हणजे मृत्यूचें प्रमाण वाडलां आणि त्याच बरोबर जे लोक काम करतात तांचे कामाची मॉर्बिडिटी म्हणजे कामार ते वेळार हजर रावूंक शकनात, तांकां वेगळे आजार जातात. हाचे विशीं जगभर एक जागृतकाय जावची म्हणून हो दीस मनयतात. डॉक्टर पेडणेकर नमस्कार. डॉक्टर शाहीन तुमकांय नमस्कार. म्हाका सांग डॉक्टर की जर आमी एक थोडीशी ऐतिहासीक पार्श्वभूमी म्हणून पळयलें की बाबा तंबाखूचें सेवन केन्नाच्यान सुरू जालें. म्हाका दिसता हेका एक एज ओल्ड हिस्ट्री आसतलीच, पण एक कितें तरी कॉन्क्रीट जर थोडेशें ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन तुमच्या कडल्यान मेळ्ळें असो आनंद जातलो. समज तुका कोलंबस खबर आसात न्ही. कोलंबसान कितें डिस्कवर केलें? अमेरिका. आनी जेन्ना तो अमेरिकेक पावलो तेन्ना थंय नेटिव्ह अमेरिकन्स असले, म्हणजे तेंचे ट्रायबल, ते थंय तंबाखूचें सेवन करताले आपले नशेक लागून, हेका लागून. ते कोलंबसान थंयसान युरोपाक हाडले आनी युरोपाक सावन ते मागीर सबंद जगाक जाले अशी माहिती आसा. म्हणजे बेसिकली थंयचे जे आफ्रिकन लोक ते जे सेवन करताले, नेटिव्ह अमेरिका ते जे करताले तांकां की घेताले हे तांकां कितें तरी तेच्या अभ्यासान दिसून आयलें आसतलें आनी मागीर ताणें हें एडिक्शन सगळ्याक पावयलें अशें म्हणपाक येता. अमेरिका बरोबर डिस्कवरी ताणें ही डिस्कवरी केली. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर शाहीन, आमी जेन्ना जगभर म्हणजे वर्ल्ड नो टोबॅको डे म्हणून मनयतात तेन्ना ताच्या फाटल्यान कितें तरी भुमिका आसतली आणि एवरी इयर इफ आय एम नॉट मिस्टेकन हाच्या फाटल्यान एक थीम आसता. तर अंदूचो थीम कितें, ताचें महत्व कितें? हे वर्साचे वर्ल्ड नो टोबॅको डेचे थीम आसा बॅन ऑन प्रमोशन, स्पॉन्सरशीप अँड ॲडवर्टायजमेंट ऑफ ऑल टोबॅको प्रोडक्ट्स. म्हणजे आता आमी पळयता की खूबशे टोबॅको कंपनी आसात ती आपली ॲडवर्टायजमेंट करता डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट, आणि ते प्रमोट करता आपले टोबॅको प्रोडक्ट्स. म्हणजे स्पोर्ट्स इव्हेंट ऑर्गनायज करता, कितें आनी कितें सोशल चॅरिटी इव्हेंट आसा की एज्युकेशनल ऑर रिसर्च इव्हेंट कितें करता आणि तसले आपले टोबॅको प्रोडक्टाची एक्चुअली ती प्रमोट करता आणि कितें एक्टिविटी स्पॉन्सरशीप करता. अशें न्ही ते टोबॅको कंपनी यूथ आसा आमचे तरणाटे आसा तांकां आकर्शीत करता आणि तरणाटे मागीर स्टार्ट करता स्मोकिंग करपाक, टोबॅको यूज करपाक आणि अल्टिमेटली ते एडिक्ट जाता. सो आमी जगभर म्हणजे आतां WHO आसा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, तेणी आनी सगळ्या देशांनी अशें चिंतलें की if we control advertisement or promotion or the sponsorship, then it will affect the youth. म्हणजे हेका बॅन केलो जाल्यार बाकी सगळे आमी कंट्रोल करू शकतले, आमी टोबॅको जो यूज आसा ते आमी स्टॉप करू शकतले. सो दिस इयर दिस थीम इज इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर शाहीन तुमी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगली की आमी जेन्ना पळयता की आमच्या आवडीचे म्हणजे क्रिकेटींतले बरे खेळाडू किंवा पिक्चरांतले हिरो हिरोईन, ह्यो ज्यो जे आमचे रोल मॉडेल सो कॉल्ड म्हणजे एटलीस्ट यंगर जनरेशना खातीर तांचो रोल मॉडेल आसता, हे लोक जेन्ना पिक्चरान किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताचो डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट प्रचार करतात. म्हणजे आमी खूब फावटी पळयता की कोण सिगरेट ओडटा अशें सांगनात, पण ते ग्रावंडाचेर व्हडल्या अक्षरान एका खंयच्या तरी सिगरेटीच्या कंपनीचें नांव आसता. कोण अशें तोंडांतल्यान सांगनात, पण तांच्या टी शर्टाचेर तें नांव बरयल्लें आसता किंवा तांच्या बॅटाचेर आसता किंवा तांच्या आनी खंयच्या तरी हावभावांतल्यान व्यक्त जाता. हें सगळें करतना इनडायरेक्टली हो जो परिणाम जाता आनी तांकां दिसता की ना आपलो आवडीचो हिरो ते करता, आपुणूय तेच करपाचें. सो हो जो आनी दुसरें म्हणजे कितें, देर इज वन कॉमन बिलीफ की जे वॉट वी सी पर्सिस्टंटली गेट्स ऑक्युपायड इन द मायंड. म्हणजे जी गोष्ट इनफॅक्ट होच थीम आसता. तशें पळोवपाक गेल्यार टीव्ही वयल्यान कितले प्रोग्राम पळयतात आनी हांव सदांच सांगता की एक्चुअली तो तुमकां प्रोग्राम दाखयना, तो तुमकां एडवर्टिजमेंट दाखयता आनी एडवर्टिजमेंट दाखोवपा खातीर मदीं मदीं प्रोग्राम दाखयता. सो एक्चुअली म्हणजे यू कीप ऑन सेईंग इट अगेन अगेन, सेम सोप, सेम डिटर्जंट अँड दॅट इट गेट्स रजिस्टर्ड इन युअर मायंड. मागीर डॉक्टर जर आमी पळयलें की हे जे दुयेंसां आसतात की आज तुमी म्हणटा की तुमच्या सारक्या जे लोक तज्ञ आसतात ह्या विशयान की तंबाखूक लागून कितकेशे छातयेची दुयेंसां जातात. तर म्हाका सांगा हाचो जर आमी परिणाम असो पळयलो की तंबाखूचो, जाल्यार हाव यू विल एनालायज की खंयच्या कॅटेगरीन कशे ताचे दुश्परिणाम दिसून येतात. आतां पयलीं पळयात तंबाखून कितें जाता, कित्याक मनशाक एडिक्शन जाता तें. तंबाखून खूब कॅमिकल्स असतात. बरोबर. मेन म्हणटा ते निकोटीन. निकोटीन सोडून जवळ जवळ 4000 कॅमिकल्स असतात, कंपाऊंड्स असतात. 4000 नॉन कंपाऊंड्स, कळ्ळें न्ही. आनी निकोटीन म्हणटा तो मेन प्रोडक्ट जाका लागून त्या मनशाक एडिक्शन जाता. बरोबर. निकोटीन
जेन्ना तो स्मोकिंग करता नाल्यार चुवींग करता एक तर तेज्या गालाच्या हितून नाल्यार तोंडाच्या म्युकस मेम्ब्रेनांतल्यान एब्झॉर्ब जाता नाल्यार स्मोका बरोबर एक एरोसोल कशें जाता कळ्ळें न्ही. एक एरोसोल म्हणजे मनीस एक बारीक बारीक पार्टिकल्स आसा तेजो एक तरेचो क्लाउड कसो ढग कसो तो जेन्ना श्वासा बरोबर भितर वयता शरिरान आमच्या फुसफुसान तेन्ना तेजोल्यान एब्झॉर्प्शन जाता निकोटीन प्लस बाकीचे कंपाउंड्स आनी ताका लागून त्या मनशाक एडिक्शन प्लस बाकीचे दुयेंसां जावन दुश्परिणाम जावंक शकता. म्हाका डॉक्टर की हांव तुमकां एक डॉक्टर शायन एक इम्पॉर्टंट जशें आतां डॉक्टरान सांगलें ना की निकोटीन इज वन सबस्टन्स म्हणजे हाका लागून ते यू गेट दॅट किक किंवा ताचें एडिक्शन जाता. आय विल पुट ए लिटल म्हणजे होच मातसो तुमकां वेगळ्या पद्दतीन सायकोलॉजिकल कितें बॅकग्रावंड आसता की जाका लागून ह्या लोकांक किंवा त्या तरणाट्यांक ताचें व्यसन जडपाचें कारण अशें जर तुमी एनालायज करून पळयलें म्हणजे रायट आय डोंट मायंड इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जेनेटीक कंपोजिशन. हय सो देर आर म्हणजे खूब तरेचे फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आसा टोबॅको एडिक्शन जावपाचे. म्हणजे जिनेटीक कंपोनंट आसा काय थोडेशे जिन्स थोडे लोकांचे ब्लडान आसता जाल्यार तसले लोक दे आर मोर प्रोन टू प्रिडिस्पोज टू टोबॅको यूज. म्हणजे पयलीं तांकां एक्चुअली दे आर मोर एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स टोबॅको प्रोडक्ट्स आणि त्यांची पर्सनालिटी तशी आसता. म्हणजे सपोज दे आर एंशियस ऑर दे आर डिप्रेस म्हणजे लायफान कितें तरी शॉक आयलो की सपोज कितें तरी स्ट्रेस आयले आणि त्या टायमार तांकां कोण अशी सारकी एक एडवायस दिवपाक ना तेन्ना ते भायर पळयता की वीच वील हेल्प मी टू गेट रीड ऑफ माय डिप्रेशन ऑर माय एंग्जायटी आणि ते इजी वे प्रिफर करता आणि दे यूज फर्स्ट टायम की ओके आय वील यूज इट आणि म्हाका मातशें बरें दिसतलें. यूज केलें की मातशी अलर्टनेस वाडटा. म्हणजे स्मोकिंग केलें किंवा तंबाखू आनी कसलें च्युईंग केलें किंवा गुटखा खाल्लें मातशी अलर्टनेस वाडटा आणि तांकां अशें की म्हाजी एंग्जायटी गेली किंवा म्हाजें डिप्रेशन सारकें जालें आणि मागीर तांकां दिसता दुसरे टायम अशें जालें दुसरे टायम अशें यूज करतले. सो आनी दीस वे दे बिकम एडिक्टेड. एनवायरमेंटल फॅक्टर आतां तुमी सांगले प्रमोशन advertisement so it is a very effective म्हणजे थोडे लोक आसता they are very much like stimulating for them like some people are very much easily म्हणजे कन्विन्स जाता की कोणे म्हाका सांगले हे बरें आसा जाल्यार हांवें हें यूज करपाचें. सो पर्सनॅलिटी डिस्टर्बन्स आसा थोडे लोकांक तसले लोक खूब एडिक्शन जावपाचे तांकां चान्सीस खूब आसा. पियर प्रेशर म्हणून आसता. करेक्ट. म्हणजे आतां घरा कडेन आवय बापूय लक्ष आसता भुरग्याचें तूं हें करूं नाका तें करूं नाका. केन्ना केन्ना आवय बापायक टायम नासता भुरग्या कडेन पळोवपाक तेन्ना तेजे सर्वस्वा म्हणटा तेजे फ्रेंड. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आतां नशीब बरें जाल्यार आतांच्या भुरग्याक एक बरो साथीदार बरे मित्र मेळोंक शकतात. कळ्ळें न्ही. समज तेजे साथीदार समज सिगरेट उडोवंक लागले वो कितले दीस म्हणून वोगी रावतलो ते नाल्यार ताका भायर उडयतले आपल्या ग्रुपांतले कितें ते पियर प्रेशरा लागून तोय सिगरेट ओडपाक स्टार्ट करता आनी ताका लागून तशी ताका ती संवय जाता. आणि इनफॅक्ट ते सुरवातीक एक म्हणजे जस्ट ट्रायंग समथींग न्यू ह्या पद्दतीन म्हणून तेजे सुरू जाता कितें तरी एक नाविन्य करता अशें म्हणून देन थोडे तेन्ना तातूंत एक तुका स्टेटस सिंबल कोणाक आपण मातशें मर्दानगी दाखोवपाचें एक साधन अशा पद्दतीन हळूहळू तरणाटे स्पेशली जशें तुमी सांगलें यंगर जनरेशन किंवा टिनेजर्स आमचे ह्या व्यसनाक हळूहळू आकर्शीत जातात आनी मागीर ताचे बळी पडटात. डॉक्टर तुमकां विचारता प्रश्न की जेन्ना आमी अशे लोक पळयता तुमी तुमच्या क्लिनिकान तेन्ना अशे चडशे लोक तांकां छातयेची दुयेंसां जावप म्हणजे तुमकां अस्थमाचें एक्झॅजरेशन जावप किंवा COPD सारखे प्रकार वॉट आर द थिंग्स वॉट यू सी कॉमनली. जेन्ना पेशंट येता न्ही आमच्या कडेन तेन्ना जसो डॉक्टर एक्सपिरियन्स जाता तेन्ना ताका कळटा हो बाबा स्मोकर म्हणून. कळ्ळें. पयलीं तो सदांच आपूण ना ओडिना एक सिगरेट उडटा 2 सिगरेट उडटा जेन्ना ताका तूं कॉन्फिडन्स दिता तेन्ना तो मागीर सारकी हिस्ट्री सांगता. बरोबर. आतां डॉक्टराचें मेन कर्तव्य म्हणल्यार आतां समज स्मोकिंगाक तुका विचारपा जाय जाल्यार ताच्या बरोबर एक थोडो टायम वेस्ट करचो पडटा. वेस्ट म्हणिना स्पेंड करचो पडटा. कळ्ळें न्ही. ती म्हायती काडपाक. कळ्ळें न्ही. जेन्ना त्या हांव बाकी दुश्परिणामाचे मागीर सांगता म्हणल्यार जेन्ना त्या मनशाक जेन्ना पेशंट आमच्या कडेन येता तो कितें तरी दुयेंस करून येता. बरोबर. इट इज प्रिसिपिटेड बाय स्मोकिंग ऑर सम अदर थिंग्स. कळ्ळें न्ही. म्हाज्या कडेन पेशंट येतात ते सगळे चेस्टाचे येतात. बरोबर. जेन्ना ताका खोकली येता जोर येता नाल्यार निमोनिया जाता नाल्यार TB जाता. बरोबर. नाल्यार आस्थमा जाता. जेन्ना तो म्हाज्या कडेन येता तेन्ना ताका विचारून बाबा पळय अशें अशें आसा पयलीं तो डिनाय करता मागीर हळू तो एग्री जाता. मागीर जेन्ना तो ट्रिटमेंट दिवन बरो जाता आनी जेन्ना हांव ताका सांगता बाबा ही सिगरेट सोडपा जाय हें करपा जाय आनी तो घरा वचून त्या दुयेंसाक लागून तो सुरवात जाता तेजी सोडपाक. कळ्ळें न्ही. कितें तरी ट्रिगर जाय. कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना तो सोडटा आनी ताका दिसता बाबा पॉझिटिव्ह फीडबॅक मागीर तो आपली करेज वाडयता आनी तो सोडूंक शकता. बरोबर.
दुसरें म्हणजे करेक्ट. आनी दुसरी काणी गोष्ट आसा जशें तुमी सांगले त्यामुळे आमी कितलेशेच पेशंट पळयता जो म्हणजे सर्जरीन जर पळयतले जाल्यार तोंडाचो कॅन्सर किंवा हे तत्सम दुयेंसां जाता ताका सुद्दां खंय तरी एक ल्हानसो पयलीं घावो जाता किंवा ते मार्क येता, व्हायट प्लेक्स येता आनी मागीर तेजें लक्ष वता कितें जालां आनी मागीर डॉक्टर ताका सांगता की पळय हे कॅन्सर आसूं शकता किंवा कॅन्सर जावपाची प्राथमीक लक्षणां. अशा वेळार ताच्या मनान ती जागृतकाय निर्माण जाता. बट हे सगळे ट्रिगरिंग फॅक्टर आनी तुका ते अलर्टनेसाचे शाणेपण येवच्या पयलींच जर जावपाक जाय शादूर म्हणजे अलर्ट. आमी सदांच म्हणटा की दुसऱ्याक जो फोंडान पडला ताका पळोवन जो शाणो तो खरो शाणो. आपूण फोंडान पडसर रावपाची गरज ना. मागीर डॉक्टर शाहीन वॉट यूड लायक टू एड? हांव तेच सांगपाचें आसलें काय दोतोरान सांगलें काय कितें डिजीज जालें आनी ते भयांनी सोडपाक सोदतात. आतां तुमी आतां सिगरेटीचे पॅकेट आसा किंवा बिडीचे पॅकेट आसा सगळे पॅकेटान आतां तुमकां पिक्टोरियल हेल्थ वॉर्निंग आसा. म्हणजे कितें बरयलें ना बट पिक्चर आसा कॅन्सराचे किंवा टीबीचे किंवा एक बेबी इन द वॉर्म ऑफ द मदर असले फोटो आसा अशे पिक्चर आसा तेजी इफेक्ट आमच्या मायंडार स्ट्रॉंग येता. आनी इलिटरेट पीपल आसा शिकलेले मनीस ना ताका बरो म्हणजे वाचपाक येना सो फॉर देम पिक्चर इज मोर इफेक्टीव. सो हे आमचे एक कायदो आसा सरकाराचो एक टोबॅको कंट्रोल एक्ट. तेंचे नंतर एक सेक्शन आसा की तुमकां सगळे टोबॅको प्रोडक्ट्सान हेल्थ वॉर्निंग इज कंपल्सरी आनी तसली सपोज पॅकेटार हेल्थ वॉर्निंग ना तसली सिगरेटी इल्लिगल आसा आनी FDA किंवा पुलीस डिपार्टमेंट ताका सीज करून ताका इम्प्रिझनमेंटूय हय. म्हणजे बेसिकली सरकार आपले पर्यंत पुराय प्रयत्न करतात. आणि एक डॉक्टर तुमकां आनीक सांग म्हणजे खुबशे फावटी ते अक्षरां इतकी बारीक बरयल्ली आसा की वाचपी मनशाक सुद्दां ते दिसनात अशें म्हणपाक हरकत ना. आणि तिसरी गोष्ट अशी आसा की जशें समजले कायदो आसतात पण लोक केन्ना म्हणटा कायदो आसा ते विकता कित्याक तर हें कितें आसा अशें. पण म्हाका दिसता इवन गव्हर्मेंट हॅज पुट अ बॅन म्हणजे 18 वर्सांचे सकयल्या खंयच्याच भुरग्यांक ते टोबॅकोचे म्हणजे तंबाखूचे खंयचेच पदार्थ दुकानदार विकू शकना. आणि स्पेशली स्कूल कॅम्पसान म्हणजे शाळेचे वाठार किंवा कॉलेजींचो वाठार म्हणजे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आसा थंयच्या कॅन्टिनान म्हणा किंवा थंयच्या गाड्यांनी ते विकू शकनात आनी कायदेशीर ताका बंदी आसा. बरोबर. सो हें सरकारचें धोरण जालें. पण एक जपसाल जाल्यार की आपल्याचेर आसता. सो जशें डॉक्टरान सांगलें की तुमचे भुरगे किंवा भुरग्यांक स्वताच एनालायज करपाक किंवा आपलो फ्रेंड सर्कल आपलो जो कितें इट इज एक काळ म्हणटाले की आमी टेल मी हू युअर फ्रेंड इज एंड आय विल टेल यू हू यू आर किंवा बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. हे सगळें करतना त्या भुरग्यान आपले मित्र परिवार कसो आसा हें पळोवपाक तांकां एनालायज करून चूज करपाक जाय. दुसरें म्हणजे पेरंट्सांनी लक्ष दवरपाक जाय की बाबा आपले भुरगो कोणा बरोबर भोंवता ताची संगत कशी आसा ताचे कितें तरी घडामोडीचेर थोडें तरी लक्ष दवरपाकूच जाय. इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरंट. आनी एक म्हाका एड करचें आसा जर बारीक पयशे जाल्यार तूं आतां आमचें पॉप्युलेशन जावं इतलें वाडलेलें आसा सिगरेट ओडपाचीच गरज ना. एक टर्म आसा पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणून कळ्ळें न्ही. आतां घरान समज बापूय सिगरेट ओडटा तर तेजो परिणाम तेज्या बायलेचेर जाता भुरग्यांचेर जाता. कळ्ळें न्ही. तशेंच तुमी खंय तरी बाजारान वचा बस स्टॉपार वचा सिनेमाच्या हितून वचा कळ्ळें न्ही. थंय समज दुसरो कोण सिगरेट ओडटा जाल्यार तेज्या स्मोकान म्हाका नाल्यार आनी कोण ओडिना तांकांय त्रास जावंक शकता. बरोबर. कळ्ळें न्ही. 25% लोकांक 25% म्हणजे 25% टाइम्स मोर रिस्क आसा. म्हणजे आतां स्मोकर आसा म्हणजे कोण स्मोकिंग करतात तेकाच रिस्क आसा पण कोण नॉन स्मोकर आसा आणि ताका पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणटा तेका आमी म्हणटा सेकंड हँड स्मोकूय म्हणटा एज सच ऑर एनवायरमेंटल स्मोक. सो तो म्हणजे तो म्हणजे तेणे आपूण ओडूना तरी तेका ती भितर तेजे भितर दुवों वयता आनी तरी तेका हार्ट अटॅक किंवा लंग डिजीज म्हणजे सगळें COPD आसा किंवा ओरल लंग कॅन्सर आसा ते जावपाचे चान्सीस आसा. बरोबर. म्हणजे थोडक्यान पळोवपाक गेल्यार हे जे म्हणजे स्मोकिंग करतात जे लोक ते सिगरेट फक्त स्वताच ओडटात अशें आनी स्वताक तांकां त्रास जाता अशें न्हय तर तांकां लागून दुसऱ्यांक त्रास जावं शकता. स्पेशली घरांतले फॅमिली मेंबर्स आसा जे तुमच्या लागीं आसता तुमची बायल भुरगीं हांच्या भलायकेचें ध्यान दवरून तरी घरान कोणें स्मोकिंग करपाक जायना ही पयली गोष्ट. त्याच प्रमाणे आता कायदो आसा की एट पब्लीक प्लेसीस यू कॅनॉट स्मोक आनी इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 500 रुपया ताका दंड आसा. अप टू 200 रुपीज 500 रुपया अप टू 200 बरें ओके 200 रुपया पर्यंत ताका दंड आसा. पण जेन्ना तुमी खंय तरी पळयता स्पेशली बसींनी किंवा आनी खंयच्या जाग्यार यू हॅव एवरी रायट टू टेल हिम बाबा तूं हांगा स्मोकिंग करूं शकना दिस अ पब्लीक प्लेस किंवा तुका लागून बाकीच्यांक त्रास जाता. आनी एक गोष्ट सगळ्यांक सारकी लक्षांत घेवपाक जाय इट इज प्रूव्ड दॅट इट इज नॉट इवन अ वन टायम फिनॉमिनल. म्हणजे एक वेळ सुद्दां तुमच्या शरिरान तो धुंवर गेलो जाल्यार जिनेटिकली तो खंय तरी अफेक्ट करून चेंजीस क्रोमोझोमल चेंजीस करूं शकता आनी हाका लागून